नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश बामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपयली नजर मारूया हेडलायन्साचेर. एसआयटीचो अहवाल मुखेलमंत्र्याक सादर. आता बॉल सीएमाच्या कोर्टात, म्हणटा व्ही.के. जाधव. टायगर रिझर्वाविशीं गोवा फाउंडेशनाच्या अवमान याचिकेचेर बुधवारा जाली सुनावणी. कोर्टान सरकाराक 6 नोव्हेंबरा मेरेन दिली थाकाय. हरमलच्या गिरकर वाड्यावयल्या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातले बेकायदेशीर बांदकाम करात सील. उच्च न्यायालयाचो सरपंच बर्नार्ड फर्नांडिसाक धपको. फेरीबोटींतल्यान यो वच करप्यांक आसतली म्हयन्याच्या पासाची सुविधा. 2 व्हिलरींक 150 जाल्यार 4 व्हिलरींक 600 रुपयांचो पास. मडगांव पालिकेत कर्मचारी आनी नगराध्यक्षा मदीं सुरू आसा केस्तांव. येणावळ हाडप तरी कोणे? नगराध्यक्षाचो कर्मचाऱ्यांक प्रश्न. आनी कुळ मुणकार केशी बेगिनात निकालात काडपा खातीर नेमतले खास मामलेदार. मुखेलमंत्र्याचें आश्वासन. पेडणे कुळ मुणकार प्रकरणात जीत आरोलकराचें मुखेलमंत्र्याक निवेदन. आनी आतां खबरो विस्तारांत. राज्यांतल्या जमीन हडप प्रकरणात निवृत्त न्यायाधीश व्ही.के. जाधव हाणें आयोगाचो चौकशी अहवाल मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या मुखार सादर केलो. 10 म्हयन्याच्या रिकॉर्ड ब्रेक वेळान आपणे हो अहवाल तयार केल्ल्याचे व्ही.के. जाधवान सांगले. Commission has submitted his report to the Chief Minister today. So what is, you cannot disclose the report, but give some details how much. Now the ball is in the court of the government. Okay. So better go there and ask the government. So what is there in the report? So How many days the commission has taken, like almost to submit the report? That is for the government to decide. Okay. How can the commission can say? No. Commission. How many days the commission has taken, sir? किती दिवस घेतले सर तुम्ही collect report? all that findings and this thing. It's almost 10 months. 10 months, yeah. Okay. I had taken the first sitting in the month of January. Okay. And completed this on 1st of November. Okay. So that is in the record break time. Okay. सर किती म्हणजे गंभीर असा अहवालात काही आहे का कुठे? आता काय सांगा? Nothing can be disclosed like this. ओके. No direct or indirect question on that. सायटी आमी 1 मॅन कमिशन जे बसयल्ले तांच्यांनी आज आपलो रिपोर्ट जो आहा गव्हर्मेंटाक सबमीट केलो. एक म्हणजे इन अ रिकॉर्ड टायम सगळ्यात पयली हो रिपोर्ट आमकां सबमीट केल्या बद्दल हांव एसआयटी कमिशनर तांचे फूल स्टाफ तांचे खूब खूब अभिनंदन करता. निश्चितरित्या तांच्यांनी जे एडवायज केला, सजेशन्स केला, आमचे एजी आनी इंचार्ज CS आज आशिल्ले हांवें घेवन म्हणजे तांच्या कडेन हँडओवर केला. सो इन फ्युचर आमकां सरकार गोंयच्या लोकांची जमीन लाखांनी स्क्वेअर मिटर भायल्या भायर जे तिसरेच मनीस विकताले, इवन दो नो मॅन लँड, गव्हर्मेंट लँड रिकॉर्ड रेडी करून हे स्कॅम तशें पळोवंक वचत जाल्यार गेली 15-20 वर्सां चालू आसले. ते खंय तरी ब्रेक केले. ते त्या खातीर म्हाका खूब बरें दिसता. निदान म्हज्या लक्षांत हाडून जेका सामान्य मनशान दिले, हांवें एसआयटी फॉर्म केली आनी हे सगळें स्टॉप जालें. नो डावट आता हेजेर केसीस चार्जशीट जावप आनी हे ते सगळे प्रोसेस जो आसा पळय सुरू जातलो. इन फ्युचर हांवें एजी कडेन आतां डिस्कस केला की कशा पद्दतीन ह्यो ज्यो नो मॅन लँड आसा त्यो सरकारा कडेन परत येतल्यो. आमी म्हणटा की कितलेशेच लोक जे शिफ्ट जाले तेन्ना तांच्यो हांगासर आसलेल्यो लँड जी प्रॉपर्टी आसा ती सरकारा कडेन येवपाक जाय, ती कोणाक विकपाक मेळची ना. ताच्या खातीर सरकार फुडल्यो स्टेप्स जे आहा ते घेतले. आनी दुसरी गजाल म्हणजे हांव पळयता की रिसेंटली अजून एक हांवें म्हणजे आमचे एसआयटी क्रायम SP मिटींग आसली आशिल्लो. तेच्यांनी पळयलें म्हणजे आनीकूय खूब लँड जर हे करिना जाल्यार विकली वयतली आसली. खूब मोठ्या प्रमाणात विकतले आसले. जे स्कॅम मास्टर्स आसात 7 जाण, आनी नांवां घेवपाची ना, म्हणजे तांकां खुबशे फावटी अरेस्ट केले, भितर उडयले. थोडेशे आमची वेगवेगळी डिपार्टमेंटल आतां तेंचेर सगळ्यांचेर इन्क्वायरी जावपाक सुरवात जातली इन डिटेलान. ही हॅड गिवन अ सजेशन्स कोण कोण हितूर आसा, कितें आसा तें ती हातूंतल्यान कोणूच सुटचो ना. बट एक बरी गजाल, गोंयकारांची लँड जो भायल्या कोणाक उरतले ती सरकाराची लँड सरकाराक उरतली आनी कोण तरी बाबडो भायर खंय आसा ताका टायम पिरियड दिलो वयतलो, ताजी लँड आसा जाल्यार तेणी क्लेम करून तेजी लँड ताका मेळटली. दीस इज अ ग्रेट अचिवमेंट इन माय टेन्युअर ऑफ एज अ चीफ मिनिस्टर. आय फील प्राऊड
बिंग म्हणजे हांवें लँडच्या बाबतींत वेगवेगळे सातत्यात रिफॉर्म केल्या. एग्रीकल्चर लँडाच्या बाबतींत रिफॉर्म केला. सातत्यात गोंयची लँड जमीन हांव मुख्यमंत्री आसतना तरी अशा पद्दतीन ह्यो जमनी ज्यो आसा त्यो वाया वचपाक दिवचो ना. वाघ संरक्षीत वाठाराविशीं राज्य सरकारान दाखल केल्लो अर्ज आनी गोवा फावंडेशनान दाखल केल्ल्या अवमान याचिकेचेर सुनावणी उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान सोमार मेरेन तहकूब केल्या. फुडली सुनावणी 6 नोव्हेंबराक जातली. सरकारान आनी गोवा फावंडेशनान केल्ल्या अर्जाचेर जाप दिवपाक न्यायालयान मान्यताय दिल्या. So the petitioner, Goa Foundation, had filed an application pointing out that the time of 3 months for notification of the Tiger Reserve has not been complied with. Straight away, it is a contempt of court. But we were aware that the matter is also in the Supreme Court and notice has been issued by Supreme Court because it wants to hear the parties, particularly the central government. So we filed an application pointing out these facts to the court and saying that since you have not got a stay in the Supreme Court and you have not got an extension from the High Court, obviously it is a contempt of the court's order and therefore court to consider whether contempt proceeding should be issued. Now the Advocate General addressed the court today saying that they had filed an application for extension of time. He also said that he wants to reply to the application filed by the petitioner and point out what steps they have taken in terms of the other directions which have been issued by the court in this Tiger petition, and that there is no willful contempt of court. So the court has asked them to give us a copy of the application for extension of time, to file their reply, and they will take it up on Monday. आज टायगर रिझर्वाचेर नोटिफिकेशन एक्सटेंशन आसा तेजेर आज हियरींग जाली. हायकोर्टान ही हियरींग मंडे नोव्हेंबर 6 ह्या तारखे दिसा पोस्टपोन केल्या. आज आर्ग्युमेंट जालें अशें की पॅटिशनर आसा गोवा फावंडेशनान तेणें आर्ग्युमेंट केलें 3 म्हयने हांकां टायम दिल्लो सरकाराक नोटिफिकेशन एक्सटेंड करपा खातीर. इतको टायम आसूनय नोटिफिकेशन तेंच्यांनी लागू करूंक ना. ह्यो कोर्ट कंटेम्प्ट कित्याक जायना हो, हेंचेर कंटेम्प्ट पेटिशन कित्याक फायल करचें न्ही अशें तेंच्यांनी आर्ग्यू केलें. पूण एजीन सांगलें आमी ऑलरेडी एक्सटेंशन घातलेलें आसा नोटिफिकेशन हें करपाक आनी एप्लिकेशन कोर्टान आसा, देखून हो कंटेम्प्ट जायना म्हणून. आनी तेंच्यांनी 2 विकाचो टायम मागलेलो कित्याक 7 ते 8 तारखे मेरेन एक हियरींग येता सुप्रीम कोर्टान टायगर नोटिफिकेशनाच्या बद्दल. आनी हे हियरींग जातकूच तेंचे सुप्रीम कोर्टाचें म्हणणें आयकून घेतकूच ते रिप्लाय फायल करतले अशें तेंच्यांनी हायकोर्टाक सांगलें. पूण हायकोर्टानी रिक्वेस्ट डिनाय केली आनी तेंच्यांनी सांगलें नोटिफिकेशन एक्सटेंशन एप्लिकेशनाची कॉपी आनी तुमची एफिडेवीट तुमी फायल करा आनी ते बरोबर तेंचे प्ली घेतली कोण आसा ते गोवा फावंडेशनाची दोगांयची प्ली बरोबर घेवन हायकोर्ट नोव्हेंबर 6 हेजेर हियरींग दितले. गोमंतक टीव्ही खातीर परवरीच्यान समीप नार्वेकार. हरमलच्या गिरकरवाड्या वयल्या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रांतल्या बेकायदेशीर बांदकामा वयल्यान हायकोर्टान सरपंच बर्नार्ड फर्नांडीसाक धपको दिला. ताच्या बापायच्या आनी काकाच्या नांवार आशिल्ली बेकायदेशीर बिल्डींग 48 वरांत सील करपाचो आदेश उच्च न्यायालयान दिलेलो आसा. तशेंच दांडो पेडणेच्या सगळ्या बेकायदेशीर बांदकामाचो अहवाल 7 नोव्हेंबरा मेरेन सादर करपाचो आदेश खंडपीठान सरपंचाक दिला. ऑनरेबल जजान क्लियरली म्हटलां कितें नो डेव्हलपमेंट झोनान दॅट टू ऑल्सो विदीन 50 meters of the high tide line जे कोणी डेव्हलपमेंट केलां इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन बांदलां तेचेर सारकीच तेंच्यांनी सारकें सिरियसनेस दाखयलां आनी जजमेंट असो दिला कितें हेच्या फुडें आनी कोणीच बांदचें न्हू आनी बांदलां पळय तें तेचेर एक्शन घेवची म्हणून सरपंचाक सांगलां. आतां कितें हे जे आमी घातलें पिटिशन पळय कांतारी म्हणटा तेका आतां 30 दिसाचो नोटीस दिल्या की 30 दिसा भितर तेणें आनी डेमोलिशन करचें आनी तेणेंच एफिडेवीट फायल केला कितें आमीच डेमोलिशन करता म्हणून. हेचो मिनींग जालें की तो एक्सेप्ट करता कितें आपणें तें कन्स्ट्रक्शन इलिगल केलां म्हणून. आतां एक म्हण आसा पळय सुक्या बरोबर ओलें जळटा तशें म्हाका दिसता सरपंचाच्या फॅमिली मेंबरांचें थंय कितें कन्स्ट्रक्शन आसा तें स्क्रुटनींग करतना ते जजान विचारलें बाबा हें कोणाचें तेन्ना सकाळीं सांगलेलें कितें 2:30 पर्यंत आमकां सांग म्हणून. तेन्ना एका प्रेजेंट केलो सरपंचाक थंयच्या लोकल सरपंचाक आनी सरपंचान सांगलें की तेचे ते फॅमिली मेंबरांचें म्हणून. आतां तें कितें सिलींग ऑर्डर दिल्या वा तेंच्यांनी बिजनस आपली एक्टिविटी बंद करची म्हणून ताका जजान क्लियरली तांकां सांगलां. आरांबोल हॉटेल डेमोलिशन प्रकरणाचेर आज सुनावणी जाली आनी हे हॉटेल जे आसा हे खंयच्याच परिस्थितीन मोडचेच पडटले अशें हायकोर्टान सांगलें.
हायकोर्टान 15 डिसेंबर मेरेन मुदत दिल्या हे हॉटेल डेमोलिशन करपाक आणि ओनरान हे हॉटेल सगळे कॉम्प्लायन्सीस सगळे एक्सपर्ट्स बिस्पर्ट घेवन हे डेमोलिश करचे आणि कॉम्प्लायन्स रिपोर्ट एक सादर करचो 15 डिसेंबर मेरेन. तेंच्यांनी एक मुदत मागलेली, मातसो आमकां टायम दिवचो म्हणून तो एक टायम तांकां दिल्लो आसा. आणि ते बरोबर पळोवंक गेल्यार हे कन्स्ट्रक्शनाक लागून हे वाद कन्स्ट्रक्शनाक लागून हे कन्स्ट्रक्शनचें प्रकरण आसा ते सरपंचाच्या आंगलट येयला. सरपंचाक कोर्टान सामकेच वडीर काडले. खंयच्या हितून तुवें NOC दिली काय ताका विचारलें आणि त्या हितून फुडें फुडें जशें आर्ग्युमेंट कंप्लीट जाता जाता थंय कळ्ळें की ते सरपंचाचे अंकलाचे आणि बापाचे 2 हॉटेलां आसात एकाच तेकोन ती सुद्दां इलिगल आसात. आणि देखून कोर्टान सोमती ऑर्डर काडली, कलेक्टरान हे सोमते वचून दोनूय हॉटेलां सील करपाची, जो बापायची आनी त्या अंकलाची आसा तेजी. कोर्टान पयलीं ताका विचारलेलो जो धंदो कित्याक तेणी सांगलेलो शेक आसा आपलें कसलें कन्स्ट्रक्शन ना म्हणून. थंयसरूच तो फसलो. मागीर ताका कोर्टा फुडें एडमीट करचें पडलें एक सायडीचें एक इलिगल कन्स्ट्रक्शन आसा ते पासून आपल्या बापाचें जावन आसा. तर तेणी कोर्टाक हें दिलां कित्याक आपूण अंकल आनी जो कोण बापूय आहा तांकां तो हें करतलो, कन्विन्स करतलो हॉटेल सील करात म्हणून. फेरी बोटींतल्यान युवा वच करपी 2 व्हिलरींक तिकिटी लावपाचो न्हंय येरादारी खात्याचो प्रस्ताव आसा. 2 व्हिलरींक दर म्हयन्याक ₹150 पास काडून कितले फावटी फेरयेंतल्यान यो वच करपाक मेळटले, जाल्यार 4 व्हिलरींक म्हयन्याक ₹600 पास काडचो पडटलो, नाल्यार एके फावटीक 10 आणि ₹40 फारीक करून क्रॉस करचे पडटले. सरकाराक फेरी बोटीचेर येणावळ येवची तशेंच आनीक बरे तरेन लोकांक सुविधा उपलब्ध करून दिवपाक 2 व्हिलरींक चार्ज करपाचें थारला म्हणून मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलें. चार्जीस आयजय आसात ते 4 व्हिलर आसात. आतां हाजे फुडें पॅसेंजरांक चार्जीस नासतले, जे 2 व्हिलर आसात तांकां चार्जीस लागतले. तुमकां खबर आसा की आमचे रॅम्प्स जावं बाकीच्यो ज्यो हें आसात, वी आर गोईंग टू इम्प्रोवायज दी सर्विसीस आनी ताजे खातीर नवे रो फेरीज आसात. हे सगळे जर घेतलो जाल्यार व्याप मोठो जाता. आमी पळयलें जर जाय जाल्यार फेरी सर्विसीस इट इज अ सर्वीस. आनी आमी आयज जरी चार्जीस लायता म्हणलें जर जाय जाल्यार स्कुटरीचेर आमी चार्जीस कितें लायतात, एक ताणें जर पास काडलो जाल्यार तांकां ₹150 पासाक पडटले. ह्या 150 भितर तो 1000 फावटी येवन वचपाक शकतलो. मंथली चार्ज ताणें एक फावटी जर पास काडलो जाल्यार तो 150. आमी 4 व्हिलराक 600 चार्जीस लायतले. एक फावटी केल्यार ताणें कितलेय फावटी वचून येवनी कांय प्रॉब्लेम ना. खंयचीय फेरी आसूं कळ्ळें न्ही. ना ती फेरी आसा ताका रूट आसतलो. ओके, रूट आसा जर त्याच रुटाचेर ती चलतली ताका ते हें आसतलें. आनी हें सगळें कलेक्शन कशें जातलें, ताजे कडेन ताणें ते पास काडपा खातीर खंय तरी दुसऱ्या ऑफिसान वचपाक जाय अशें कांय ना. ताज्यांनी ऑनलायन पास काडपाक जाता, ताज्यांनी फेरीन वचून पयशे दिवन थंय पास काडपाक जाता. इट इज ऑल्सो वॅलीड. हांव जर हातून टॅक्निकली बरो हें ना कळ्ळें न्ही, म्हाका ते ऑनलायन वचपाक कळना जाल्यार फेरीन गेला आसतना ती एक मशीन घेवन आसतलो, तो ताजो डेटा घालतलो, तो ताका पास एक फावटी पेमेंट केलो जालो. तो पेमेंट गेटवे बी वापरतले आनी ते करून घेतले. जर कोणाकय सिंगल वचपाक जाय जाल्यार आमी ते डिस्करेज करपा खातीर म्हणजे सिंगल केन्नाय कोणी वता जर जाय जाल्यार ताका ₹40 दवरल्या. अदरवायज विदावट पास वता ताका मात ₹40 पर ट्रीप आनी हाका एक ₹10 आसा. कोणाक स्कुटरीक ₹10 आनीक हाका ₹40. 4 व्हिलराक ₹40 वतात कळ्ळें न्ही. सो मोस्टली कशें आसा त्या रुटाचेर सदांच येवपी मनीस आसात, तांकां पास काडले जर जाय जाल्यार ती ₹10 ट्रीप पडली. आतां आसा तशीच पडटली. म्हणून आमी सगळे हांकां पास काडून गेले जर जायत गव्हर्मेंटाचो रेवेन्यू लिकेजीस जावचे ना. सो इन ऑर्डर टू स्टॉप दी लिकेजीस अँड डिस्करेज दी म्हणजे जे सदां उठून अशें वतात तांकां पास काडले जर जाय जाल्यार म्हणून पास खूब सवाय दवरिल्ले आसात. आनी जाणे करून आमचे लिकेजीस आसा त्यो प्लग जातल्यो. प्रत्येक रेवेन्यू जनरेट जातलो आनी एक संवय जातली. रोरो फेरीची आनी एक 6 म्हयन्यांनी येतले. आमी टेंडर हें केल्लो आसा आनी टेंडराचेर कोण येता ते रोरो फेरीज म्हणजे आमचे रिक्वायर प्रमाणान बांदतलो जर जाय जाल्यार त्यो 6 म्हयने वतात. सो वी वील गेट रोरो फेरीज इन 6 months टायम. मडगांवच्या नगराध्यक्षाच्या कागाळींचो पाडो सोंपोवन सोंपना. फाटल्या दिसांनी राजिनामो दिता म्हणून सांगून उपरांत दामोदर शिरोडकरान U-टर्न मारिल्लो. आतां शिरोडकराची नवी कागाळ. मडगांवच्या नगराध्यक्षाचो कागाळींचो पाडो चालूच आसा. आता दामोदर शिरोडकार सांगता पालिकेचे कर्मचारी खंय सामके काम करिनात. कामचुकार कर्मचाऱ्यांक लागून पालिकेची येणावळ आडखून पडल्या. थकबाकी आशिल्ल्यान हे फावट कर्मचाऱ्यांचो पगार वेळार जावपाक शकना. सॅलरी दिवपाक
आमचे कडेन रिजनेबल फंड नाशिल्लो. हांव गेल्ले 2-4 म्हयने जाले हांव प्रत्येक सेक्शनल हेड सगळे सीओ आमी सगळें सांगता. एज अ चेअरपर्सन हांव तांकां 10 ते 15 दीस पयलीं रिमायंड करता. आमी सॅलरीची तयारी केल्या. त्या दृश्टीकोनान पयलीं आमी 5 गँग केली. 5 गँग केली की फिल्डार धरचे एक सगळे मार्केट इन्स्पेक्टर आनी रिकवरी ऑफिसर फिल्डार ते पयशे कलेक्ट करता. आज म्हाका हांवें अकाउंटंटाची सॅलरी पयली सॅलरी आमची दिवपाक गावची ना. सर्वीस आमी जी मेन कितें आसा तेंच घालता कित्याक फंड्स ना. आतां म्युनिसिपालिटी येदो व्हडलो स्टाफ आसा. आतां प्रत्येक फावटी चेअरपर्सनान समज इनिशिएटीव घेवन जर सॅलरीची तयारी करप जाल्यार म्हाका एडमिनिस्ट्रेशनची काम कितें म्हाका कळना. मडगाव पालिकेत इतलो स्टाफ असून लेगीत कांयच फायदो ना. दर खेपे पगारा खातीर आपल्याकूच याद करून दिवची पडटा. कर्मचाऱ्यांचो पगार घालप हेच आता म्हजें काम जावन रावला. येणावळ हाडपाची जबाबदारी आशिल्ले कर्मचारी मात सुशेगाद आशिल्ल्याचे शिरोडकार सांगता. खंत बघता प्रत्येक स्टाफान जे रिकवरी वता सगळे प्रत्येकाची जबाबदारी आसता. प्रत्येकाची जबाबदारीन काम करपाक जाय. आतां सॅलरी फक्त चेअरपर्सनाची मडगांव म्युनिसिपालिटी चेअरपर्सन हांव दामोदर शिरोडकर. म्हजी एकट्याची जबाबदारी सॅलरी 1.84 सॅलरी लागता आमकां. म्हजी एकट्याची म्हाका जाल्यार दिसना म्हजी एकट्या जबाबदारी. हांव पर्सनली मॉनिटर आतां 4 ते 5 दीस जाले विचारता सगळ्या सॅलरी जालें सॅलरी पयशेच ना म्हणून. मागीर पयशे हाडपाचें काम करना. हांव जेन्ना 12 ऑक्टोबराक खंयचेर बसलो हांव भगता काडून म्हजे म्हऱ्या बसलो 1,60,00,000 रिकवर केले म्हणजे विदीन 3 मंथ्स. म्हणजे ऑन रिकॉर्ड आहा डे टू डे कितले करपाक तुमकां प्रेसाक बसून बरं जालें. 5 इन्स्पेक्टर 2 सॅनिटरी इन्स्पेक्टर असूनय काम जायना जाल्यार परिस्थिती हाताबाहेर वतली अशें शिरोडकरांचें म्हणणें. आपले कडेन आनी पाशियेस ना. हे विशीं मडगांवच्या आमदारा कडेन कागाळ करपाची शिटकावणी ताणें दिल्या. सोल्युशन हांव विचारता मरे. हांव म्हणजे लिडराक विचारता गव्हर्मेंटाक उलयना नाल्यार मुखार हरी जशी सांग्यार परिस्थिती जाल्या वास्को परिस्थिती जाल्या तशी परिस्थिती मडगांव म्युनिसिपालिटी जातली. इतलो स्टाफ आसा 5 इन्स्पेक्टर आसा 2 सॅनिटरी इन्स्पेक्टर आहा. इतलो स्टाफ आसा कोणें करप तें काम. स्टाफान काम तरी करपाक जाय न्ही. काम करता ताका मेमो दिल्ले वता आनी काम 11-12 कामां येता ताका चार्ज दिल्ले वता. म्हणजे जावंक जायना. 11-12 जो कोण कामां येता पळय ताका चार्ज दिल्ले वता आनी जो रेग्युलर काम मरून काम करता पळय ताका मेमो दिल्ले वता. हें हांव तरी सहन करून घेवपाक ना. म्हाका तें सोडपा पडलें जाय. दिसलें लॅक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन न्ही. बिकॉज दिसलें सॅलरी अरे प्रत्येक मनशाक कोण हे डिपार्टमेंट हेड आसा खबर आसता की बाबा आपली ह्या म्हयन्यात सॅलरी हाजी पयलीं मडगांव म्युनिसिपालिटीक पयलीं सॅलरी निमाण दिसा सगळे अकाउंटाक वताली. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कुळमुणकार केशी बेगिनात निकालात काडपाक खासा मामलेदार नेमतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकर हांकां दिलें. पेडणेच्या कुळमुणकार केशी निकालात काडपा विशीं बुधवारा आमदार जीत आरोलकर आनी मुखेलमंत्र्याची खासा बसका जाली. ह्या विशीं आमदार हाणें मुखेलमंत्र्याक निवेदन भेटयलें. पेडणेच्यो कुळमुणकार केशी बेगोबेग निकालात काडपा खातीर बुधवारा मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर हांची मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे वांगडा खास बसका जाली. हे बसकेत तांणी कुळमुणकार केशी विशयी मुख्यमंत्र्याक निवेदन सादर केलें. मजगतीं कुळमुणकार केशी बेगीन निकालात काडपाक खास मामलेदार नेमतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकर हांकां दिलें. कुळमुणकार केसीच्या संदर्भात हांवें सांगलां की हांव लक्ष घालता आनी पळयलां की जाता तितके बेगीन कूळ आनी मुणकार हांकां अधिकार मेळपाक जाय हें म्हाजें ओन मत आसा. हांवें फ्लोर ऑफ द हावस सांगलां जेंच्यांनी केसीस घातलेले आसा. अरे गोंयकार एखादो जर घरान रावता आसता कितलींशींच वर्सां जाल्यार त्या घरांतली जमीन तेच्या नांवार जावपाक जाय. म्हाजें मत आसा जो जितकी वर्सां शेत लायता त्यो जमनी तांकां मेळपाक जाय. जे कूळ मुणकार आमचे आहात मुणकार एक्टा प्रमाणे जेंच्या हक्काचें घर मेळपा खातीर आमी फुडें चल्लेले आहात. तशेंच टेनंट जे आयज तुमी पळयतात मोपा एअरपोर्ट येयल्या कारणान सगळे इन्व्हेस्टर्स आख्या इंडियेचे सगळे भितर घुसले आनी खंय तरी भाडकार आनी इन्व्हेस्टर एकामेकाक मेळोन डायरेक्ट एग्रीमेंट मारतात प्रॉपर्टी परचेज करतात. पूण ते मुणकारा बाबडे खबर नासा. एक सादारण जो बारीक मनीस गरीब मनीस जर ते एका प्लॉटान थंयसर रावता जाल्यार तांकां न कळटा ते विकतात आनी मागीर फाल्यां सकाळी केसीस घालपा खातीर तो वचोंक शकना. कोर्टाचे पायरेकार चलोवंक शकना. तेजे कडेन तेची परिस्थिती ना आनी ताका नॉलेजूय ना लिगली कशें वचप कितें. ताका लागून अवेरनेस आमी ऑलरेडी सुरवात केला. हांवें 4 पर्सनल म्हाज्या ऑफिसान 4 लॉयर अपॉयंट केल्यात जे सगळे ह्या केसीस जेंच्यांनी घालूंक ना आयज मेरेन
आनी ते सुशेगाद तांकां खबर ना कित्याक पिढ्यान पिढी ते रावतात थंयसर सो ते समजता घर आपलें पूण जमीन तेंची ना आयज घर आहा त्याची सकयल जमीन म्हणटा ती तेंची ना आयज ती जमीन मेळोवपाक लागून आमी भायर सरल्या की तांचो हक्क तांकां मेळपाक जाय तशें टेनंट आहात आयज कितलेशे काजी करतात आनी कितें करतात पूण आयज तेंचे खंय तरी डिले जाता ऑफिस हेतून डिपार्टमेंटान म्हणजे मामलेदारान कलेक्टरान तेका लागून आयज आमी निवेदन दिल्लें आहा सीएमान एश्योरूय केला की आमचें म्हणणें अशें आसलें की फास्ट ट्रॅक कोर्ट सेपरेट कोर्ट बसोवपाचो म्हणजे फास्ट ट्रॅक करपा खातीर मामलेदार सेपरेटली अपॉइंट करचे आनी हे केसीस सगळे आहात ते बेगिनात बेगीन करचे सीएम आमच्या ऑनरेबल सीएमान एश्योरूय केला की बेगिनात बेगीन हेचेर एक्टिव्ह करतले आनी फास्ट ट्रॅक कोर्ट बसयतले. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आशवेकर. गोंयांत रावपी दर एकल्यान कोंकणी भास शिकपाक जाय अशें आदले उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू हाणें सांगलें. तशेंच आपली मायभास आनी संस्कृतायेचो दर एका गोंयकाराक अभिमान आसपाक जाय अशें तांचें म्हणणें आसा. गोंयकारांनी आपल्या मायभाशेचो प्रचार आनी प्रसार करपाक जाय. ते भायल्या राज्यांतल्यान येवन गोंयांत राबितो करून आशिल्ल्या लोकांनी लेगीत कोंकणी भास शिकपाकूच जाय अशें तांचें म्हणणें आसा. तेलुगु, तमिळ, कन्नड, मल्याळी, मराठी, आसामी, पंजाबी, कोंकणी, भोजपुरी, any language, mother tongue that has come from mother's womb. Mother tongue is your eyesight. English is like your spectacles. If your eyesight is not there, even if you wear one glass, you won't say to carry. This has to be understood by all. So, we should teach our children to speak in mother tongue. I always say in Telugu, Gudilo, Bodilo, Vidilo, Amma Bodilo, Vidilo, Bhasha Kundo, Aa Bhasha Mana Maatadu. Unfortunately, because British rule, Italian mindset, some parents also today also tell the children, Babu, Mummy so, Daddy so, why is Mummy, Daddy, Didi, Daddy, Kedi? I once again compliment the governor on this wonderful program. And I also like to appreciate all these associates of different states and people who have assembled here this evening here in Goa. Goa is a beautiful state and a beautiful people. Beauty and beauty combined together will become mighty. Beauty combined together will become mighty. I wish all the best people from different states. Tamil Nadu is your Janmabhoomi, but Goa is your Karmabhoomi. Kerala is your Janmabhoomi, but Goa is your Karmabhoomi. So remember local traditions, respect the traditions of the host state also. That has to be kept in mind. Follow the traditions here. Do not leave connection with your state. This is my advice to all of us. Thank you very much. Namaskar, Nandri, Vanakkam, Vande. बीच फुटबॉलांत गोंयाक रौप्य पदकाचेर समाधान मानचें पडलें. फायनलींत गोंयाक केरळा कडल्यान 5-8-7 गोलान हार खावची पडली. राष्ट्रीय खेळा सर्तींत गोंयची एकूण पदकां 32 जाल्यात.
सेजा गोवा ट्रक असोसिएशनान घेतिल्ल्या बसकेत शिगाम आणि 12 जाण हांगाच्या मायनिंगा खातीर ट्रक सुरू करपाचो निर्णय जाला. 1 वा 2 म्हयने बदला आमकां कायम स्वरुपी काम मेळचें अशी ट्रकवाल्यांची मागणी आसा. अशें ना, हे लोकांचे पोट जे आसा ते परिस्थिती लोकांची बिकट जाल्ली आसा. ट्रक ओनराची सद्या परिस्थिती अशी बिकट जाल्ली आसा कारण ट्रक ओनर हो वर्साक 2च म्हयने काम करता आनी 10 म्हयने बेकार आसता. तातूंत भितर खंय तरी टॅक्स जो आसा तो आमकां फूल भरचो पडटा वर्साचो आनी क्वॉर्टरली जर भरलो जाल्यार 4च दीस खंय तरी काम मेळटा, 5 दीस बंद, 4 दीस चालू अशें केल्यार आमकां हें परवडना. कारण कंटिन्युअसली जेन्ना काम मेळटलें तेन्ना 20,000 हो ड्रायव्हर आसा, इन्शुरन्स आसा, टॅक्स आसा, बाकीचे म्हणटू सगळे हे आसात तेन्ना हो खंय तरी वर्कआवट जायना. तेन्ना आमकां कंटिन्युअसली आमकां एस्कावेटिंग चालू जाल्ली जाय नाल्यार डंप पॉलिसी म्हणटा ती कंटिन्युअसली चालू उरपाक जाय. कारण नाजाल्यार आमचें हें खंय तरी पोट भरपाचें ना. हें काम आमकां चलोवन कांयच फायदो ना. पूण आमी कशें केलां की CMच्या उतराक मान दिवन आमी हो केल्लो आसा. कित्याक ताणें आमकां खूब सपोर्ट केल्लो, ताचें हांव अभिनंदन करता. कारण जो फिटनेस टॅक्स आनी ग्रीन टॅक्स 18,000 माफ केल्लो आसा आनी ताणें सांगिल्लें आसा की जो पर्यंत BJP मायनींग स्टार्ट जायना तो पर्यंत हे जो माफ उरतलो तुमकां 18,000 रुपया तेन्ना. आनी हो काल 50 रुपयाचो हो मेजर इश्यू आशिल्लो. आणि सांगितलं असोसिएशनाचो प्रेजिडेंट आज आमच्या वल्लभ बाबान सगळें सांगलां, CMान कितें सांगलां तितलें, रेटी बद्दल कितें उलयलां तेंय सगळें सांगलां आनी आमकां RTO बद्दल आमकां कितें मेळटलें तेंय सांगलां. आमच्या ट्रकवाल्यांचो एकूच डिमांड आसा, आतां सगल्यांनी उलयलां हिंगा, तें म्हणल्यार आमचो आतां 12 जाणांक फर्स्ट पयलो ट्रान्सपोर्ट सुरू जाता. फकत कितलो 70,000 आसा. 70,000तल्यान आमचें कांयच जायना. जे आतां पळय आमची गाडी रस्त्यार हाडटा जाल्यार हे 70,000 माल ओडून तितूंतले आमकां वच दिवपाचे पासून आमची सुरू धांवपाना, आमचें पोटाभरची धांवपाना. तेका लागून आमची एक CMा कडेन आमची एक डिमांड आसा, जाता जाल्यार आमकां हो 60,000 आसा तो आनीक ऑप्शन करून आमकां आनी काम दिवचें. हे 1 म्हयने काम करून आनी 6 म्हयने पावस येयलो मागीर आमकां काम ना. म्हणटकीर एकूच आमची एक CMा कडेन डिमांड आसा, हें जाता जाल्यार आमकां आनी ऑप्शन करून आमकां काम दिवचें. आनी आमकां एक विश्वास आसा CMाचेर. आमकां तेणें सांगलां ही रेट आमकां तेणें दित म्हणल्या. CMाचे आश्वासनान आमी काम फाल्यां सोमाराक आमी सुरू करपाक थारायलां. 25वें अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलन मंगळुरात विश्व कोंकणी केंद्राच्या प्राकारात नोव्हेंबराच्या 4 आणि 5 तारखेक जातले. संमेलनाची तयारी निमण्या पावण्यार पावल्या. ह्या संमेलनात वांटो घेवप्यांचो आंकडो 1,000च्या लागीं आसपाची आस्त आसा. तांच्या रावपाची आणि जेवणा खाणाची बरी वेवस्था करपाची तकालस मंगळूरच्या वांगड्यांनी घेतल्या. ह्या संमेलनाच्या अध्यक्षपदा खातीर भारतीय साहित्यकार हेमा नायक हांची निवड जाल्या अशी माहिती अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचो कार्याध्यक्ष चेतन आचार्यान दिल्या. 25वें साहित्य संमेलन मंगळुरा जाता आनीक 4 आणि 5 फेब्रुवारी नोव्हेंबराच्या ते मंगळूर नोव्हेंबराच्या विश्व कोंकणी केंद्रांत ताज्या आवारा भितर घडून येतले. आनीक थंय आमची जी कमिटी आसा म्हळ्यार थंयचे जे लोकल आयोजक आसात ते पुराय वेवस्था पळयतात थंयची. आनीक थंयची तयारी बरी जोरान चल्ल्या. आनीक सादारण 1,000 लोक आमी एक्सपेक्ट करतात थंय. तातूंत भितर पुराय देशभरांतले म्हळ्यार महाराष्ट्र, गोंय, कर्नाटक, केरळ हातूंतले आनी वेगवेगळे जाती जमातींतले म्हळ्यार कुणबी समाज जो आसा केरळा भितर आनीक मंगळुरा भितर तो येतलो. चिकमंगळूरचे लोक येतले, कासरकोडचे लोक येतले. अशे तरेन पुराय भारतभरचे कोस्टल बेल्टांतले चडांत चड आमी 1,000 सादारण अपेक्षा आसा आमची. ह्या संमेलनाचे अध्यक्ष म्हणून हेमा नायक हांची पयलींच निवड जाल्या. त्याच प्रमाणे स्वागत समितीचे अध्यक्ष म्हणून साहित्याच्या आधारित ते असे आसात. पयलो परिसंवाद कोंकणी साहित्य चळवळ आणि प्रोत्साहना खातीर पावलो. दुसरो परिसंवाद आसा बाल साहित्य आणि युवा लेखकाचें साहित्य. तिसरो आसा कोंकणी रंगमातयेची दशा आणि दिशा. आणि चौथो परिसंवाद आसतलो तो कोंकणी साहित्याचे उदरगतीत नेमाळी आणि समाज माध्यमांचें योगदान. आणि ह्या दोनूय दिसांत 2 कवी संमेलन आसतालीं दर वर्सा. पूण अंदू आमी ते मातशे बदलना. कवी संमेलन आसा ताज्या बरोबरूच आनीकी कार्यावळी दवरल्यात त्यो अश्यो आसात ललीत, विनोदी आणि मोटव्यो काणयो अशे तरेचे साहित्य. सादारण 30 साहित्यकार तातूंत वांटे घेतले आणि ते सादर करतले.
हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. एकोणीसशे 95 वर्सापासून फोंड्या शारांतले विश्वासनीय 1 ग्राम भांगराच्यो असंख्य व्हरायटी आशिल्ले अंबिका ज्वेलर्स. गिरायकांक बऱ्यांतली बरी सेवा आनी आकर्षक दागिन्यां खातीर फोंडे शारांतले अंबिका ज्वेलर्स पयलीं सावन फामाद. अंबिका ज्वेलर्स आकर्षक दागिन्यां वांगडा तुमकां दिता दागिन्यांच्यो नव्यो व्हरायटी. त्याच वांगडा 1 वर्साची वॉरंटी. खरेदी उपरांत 1 फावट दागिन्याची फ्री पॉलिश. दागिनो केन्नाय बदलतना वट्ट 50% मोबदलो. तर वाट कसली पळयता? ह्या हंगामात 1 ग्राम भांगराच्या वस्तू खरेदी खातीर भेट दियात फोंड्याच्या अंबिका ज्वेलर्साक. शॉप नंबर 2, साद मार्केट प्लाझा, ऑपोजिट PMC मार्केट, अपर बाजार, फोंडा, गोवा. पर्रा सिटीजन फोरम आयोजित 9वी अखिल गोय आकाश कंदील सर्त. ह्या सर्तीत वांटेकार जावपी सर्तकांनी फक्त इको फ्रेंडली आकाश कंदील तयार करप सक्तीचे. देखून 10 नोव्हेंबर 2023 ह्या दिसाक आयोजित ह्या सर्तीत सगळ्यांनी वांटेकार जावन बरो प्रतिसाद दिवचो. ह्या सर्तीचे पयले इनाम 30,000 आनी यादस्तीक, दुसरे 25,000 आनी यादस्तीक, तिसरे 20,000 आनी यादस्तीक, चौथे 15,000 आनी यादस्तीक आनी पांचवे 12,000 आनी यादस्तीक भेटयतले. तशेंच सुमार 10 उत्तेजनार्थ इनामां फावो जातलीं. समस्त चिल्ल्या पिल्ल्यांना माझी नम्र विनंती, घरात फराळ बनत असताना लुडबुड तर कराच, पण जोडीला आईला मदतही करा. त्यासाठी आजच घरी घेऊन या सुहाना चकली भाजणी आणि सुहाना चिवडा मसाला. नमस्कार. बलकांव कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आज आमचो गेस्ट आसा साई पैंगीणकर. साईक वेगळीवेगळी तासां आसात. साई कवी, साई एक्टिंग करता,